येवकार तुमकां. आयज आमच्या वांगडा एक अशी व्यक्ती हा जेनी खुबशे आंबेडकर चळवळी खातीर खुबसो बलिदान केला, खुबसो त्याग केल्लो आहा. सो आमी आयज आमच्या वांगडा हा एक असो व्यक्ती बाब सतीश कोरगांवकर. सतीश Cheering for बाब, joy. वेलकम तुमकां आमच्या पॉडकास्टान. Yeah. आणि तुमी आंबेडकर चळवळीन अशी खुबशी कामां केल्ली आहा, SC ST समाजा खातीर खुबशी कामां केल्ली आहात. सो पयलीं आमी जाणून घेवच्या पयलीं तुमचो बॅकग्राऊंड मातसो दर्शकांक सांगल्यार. ओके, बेसिकली हांव कोरगांव गांवचो, जो पेडणे तालुक्यान येता. पूण मागीर आमच्या पेरंट्सान आमकां कामा निमतान किंवा त्या एड्युकेशना खातीर आमी भायर येयले, म्हणजे बार्देसान येयले. आनी बार्देसांतसून ह्या मुवमेंटान येवपाक चान्स पडलो बार्देसान येयल्या उपरांत. आनीक मेन म्हणजे कितें जालें की आमचे जे वॉर्ड्स आसात, SC कम्युनिटीचे वॉर्ड्स आसा आनी आमचे वाडे आसा, आमचे लोक आसात, त्या SC कम्युनिटीचेर एट्रॉसिटीज जाताले आनी अजुनूय जातातूच. पूण एक दोन इन्सिडंट स्वता आमच्या वाड्याचेर जाले. आमचे एका SC कम्युनिटीचे एके बायलेचेर एक अन्याय अत्याचार जालो आनी तेका आवाज उठोवपा खातीर म्हणून आमी आमचे सगळे भुरगे जेन्ना पुलीस स्टेशनार गेले आनी पुलीस स्टेशनार गेल्या उपरांत त्या पुलिसांची ट्रिटमेंट आमच्या समाजा बद्दल किंवा आमच्या लोकां बद्दल पळयली आनी खूब वायट दिसलें की ज्या पद्दतीन त्या बारीक समाजाक सपोर्ट जावपाक जालो तो सपोर्ट जायना जालो. आनीक ती सगळी फायट आमी केली, थंयसर धरणे आंदोलनाक बसले आनी मागीर एक रिपोर्टर म्हजे कडेन येयलो आनी म्हणपाक लागलो की तुज्या सारको मनीस हांगासर आंबेडकरी चळवळीन जाय आनीक रामदासजी आठवले आसा तेका तूं मेळपाक जाय. आनी त्या दिसासून मागीर हांवें थोडेफार बाबासाहेबाची मुवमेंट शिकपाक स्टार्ट केली, वाचपाक स्टार्ट केली. बाबासाहेबान जी पुस्तकां बरयली ती वाचपाक स्टार्ट केली. आनी फुडें मागीर हांव आमचे जे सोशल ऑर्गनायजेशन असले गोंयांत तेतून हांव पार्टिसिपेट जालो. पयलीं सुरवातेकूच हांव रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जे आठवले साहेब तेचे नेतृत्व करता, त्या पार्टीन येयलो. त्या पार्टीतली मुवमेंट शिकोवन घेतली. समाजान कितें प्रॉब्लम्स आसा ते जाणून घेतले, त्या प्रॉब्लमांक आवाज उठोवपाक फुडें सरलो. आनी म्हाजी सुरवात 2007 म्हणजे हांव ह्या मुवमेंटान येयलो. एक तुम्ही म्हटले की खंय तरी ह्या समाजाचेर एट्रॉसिटी जाता आणि खंय तरी आमी पळयतात की जो आंबेडकरियन जी जी हे म्हणटा आमी कितें स्ट्रीमलायन जी आहा ती खंय तरी गोंयान आफ्टर 90सान येयले म्हणटात. तेच्या पयलीं लोकांक आंबेडकर चळवळ आंबेडकरी खबर ना अशें तुमच्याच कांय व्यक्तींनी म्हटलेलें आहा. सो हेच्या बद्दल कितें सांगू शकता तुम्ही? की बाबासाहेबाची मुवमेंट गोंयान जी आसा पळय ती म्हणजे 1980 ह्या दरम्यान ती गोंयान येयली. आमचे काही त्या टायमाचे सिनियर मोस्ट कार्यकर्ते आसताले, म्हणजे दादूभाई मांद्रेकर आसूं जे गोंयचे साहित्यीक बीन आसलेले, तेंच्यांनी ही मुवमेंट फुडें व्हेल्ली तेज्या वांगडा तेज्या बाकीच्या साथीदारांनी. आनी बाबासाहेब कितें आनी बाबासाहेबान ह्या समाजा खातीर कसो लढो दिलो, कशी फायट दिली, हे समाजाक दाखोवन दिवपाचें तेंच्यांनी काम केलें. आनी तेज्या उपरांत 1987 ह्या गोंयान एक परिशद जाली, म्हणजे आमच्या SC कम्युनिटीची परिशद. त्या परिशदीक महापरिशद म्हणून त्या टायमाचेर तेंच्यांनी नांव दिल्लें त्या परिशदेक. आनी ऑलमोस्ट 4 ते 4.5 लोक त्या टायमार एकठांय जालो आनी बाबासाहेबाचे विचार तेंचे मेरेन पावले. आनी आमकां आतां आमचे जे प्रॉब्लम्स आसात ह्या कम्युनिटीचे प्रॉब्लम ते कशा पद्दतीन सोडोवपाक जाय हेजेर त्या परिशदेन खूब जागृती जाली. आनी तेज्या उपरांत गोंयचे वेगवेगळे कार्यकर्ते घडले, वेगवेगळे संघटनाय मागीर फुडें येयले. त्या संघटनेच्या माध्यमातून आतां जी आमच्या समाजाची जी उदरगत जी जितली कितें जालेली आसा त्या ह्या आंबेडकरायट्स मुवमेंटाच्या कार्यकर्त्यांनी करून घेतलेली आसा. आनी आयजूय मेरेन आतां सुद्दां ह्या मुवमेंटाचे काम जे आसा ते आमचे सारके युवा कार्यकर्ते फुडें व्हरतात. सिनियर कार्यकर्त्यांचो आमकां पाठिंबो आसा. तरी सुद्दां ज्या पद्दतीन ही मुवमेंट वाडपाक जाय आसली ती त्या पद्दतीन खंय दिसना. आनी तेजी वेगवेगळी रिजनां आसूं शकता. यूथ मातसो पार्टिसिपेशन दिना आतांच्या मुवमेंटाक, पूण काम चालू आसा, समाजाचें काम चालू आसा. समाजाक कितें तरी आमी दिवपाचें काम चालू आसा. जे अधिकार आमकां संविधानान दिलेले आसा ते अधिकार आमी मेळोवन घेवपा खातीर आंबेडकरी मुवमेंटाचे कार्यकर्ते झडटात. सतीश बाबा, तुम्ही म्हटले की खंय तरी 1980सान खंय तरी आंबेडकरियन चळवळीक गोंयान सुरवात जाली. हय. म्हटल्यार 61 जेन्ना गोंयाक लिबरेशन गावलें ते 61 टील 1980 म्हटल्यार कोणाकूच अशी काय आयडिया नासली की आंबेडकरियन चळवळ किंवा बाबासाहेब आंबेडकर कोण हे अशें तुमकां दिसता की लोकांक काय खबर नासलें? ना खबर आसली त्या टायमाचेर सुद्दां बाबासाहेब कितें खबर आसली, पूण एक चळवळ सुरू जावंक नासली. ती चळवळ 1980 उपरांत सुरू जाली. त्या टायमाचेर सुद्दां बाबासाहेबाची मुवमेंट काही कार्यकर्त्यांक हें नासली, पूण ती चळवळ जाय आसली. जे आमचे न्याय अधिकार मेळोवन घेवपा खातीर चळवळ कोणी तरी सुरू करपाक जाय आसली.
ती 1980च्यान मागीर सुरू जाली अशें म्हाका दिसता मोस्टली. तुम्ही आता म्हटले की खंय तरी 1987 एक परिषद जाल्या आणि त्याच्या उपरांत एक 4,500 लोकांनी पार्टिसिपेट केल्या. त्या उपरांत तुमचे प्रश्नांचे सुटावे झाले काय अजून तसेच आहात प्रश्न? त्या टायमाचे प्रश्न वेगवेगळे आसले आणि त्या टायमाचे सिच्युएशनूय वेगळे आसले. जशें सिच्युएशन आसलें त्या टायमार त्या कार्यकर्त्यांनी ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो प्रयत्न केलो. थोडेफार प्रॉब्लेम सॉल्व झाले, थोडेफार प्रॉब्लेम्स उरलेले आसा. आता प्रॉब्लेम्स म्हणटलो तूं जाल्यार मेजर प्रॉब्लेम्स कितें आसा आमच्या कम्युनिटीचे, जाल्यार आमची एससी कम्युनिटी जी आसा पळय ती मोस्टली देवस्थान कम्युनिटीच्या जाग्यांनी रावता. म्हणजे आमी जर खेडे गांवांनी गेले, आमचे पेडण्या गेले जावं बिचोली सत्तरी गेले, तर देवस्थानाच्या जाग्यान रावता. दुसरे रावता ते भाटकारांच्या प्रॉपर्टीन रावता आणि कमनितात. आणि थोडेफार कितें गव्हर्मेंट लँड हितून रावता. आता प्रॉब्लेम कितें जाता, ह्या समाजाक मालकी हक्क ना. म्हणजे जमीन आसोन तितली तांकां थोडो रावता तितली पुरती तांकां जमीन आसा. पूण आनीक जर आता समजा एका फॅमिलीन 2 फॅमिली जाले, 2 जाण भाव जाले, दुसरो भाव जर रूम काडटलो जाल्यार ताका थंयसर मेळना. कित्याक ती देवस्थान कम्युनिटी ताका एनओसी दिना किंवा भाडकार दिना. ह्या सगळ्या मेजर इश्यू आहा तो जमिनींचो इश्यू आसा. त्या इश्यूक लागून आमी गोवा गव्हर्मेंटा कडेन आमी खूब फावटी निवेदन दिल्या, मेवल्या, तो इश्यू आमचो सॉल्व कर म्हटला. आणि तो इश्यू आता आमच्या कार्यकर्ते घेवन फुडें वयता. हो मेजर इश्यू आसा. तेज्या उपरांत कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हे रुरली आमच्या गांवांनी वाड्यांनी अजूनही आसा. आमी ते नाकारू शकना. आमचे स्मशानभुमीचे प्रश्न आसा, अजून आमच्या स्मशानभूमी ना. काही ठिकाणाचेर आमकां अशें एक्सपिरियन्स येयलें की गव्हर्मेंटाचे ज्यो कॉमन स्मशानभूमी आसात त्या कॉमन स्मशानभूमीन सुद्धा एससी कम्युनिटीच्या लोकांक अजूनही एंट्री ना. आमी 1-2 एक्सपिरियन्स अशें येयला की आमकां पुलीस प्रोटेक्शन घेवन डेप्युटी कलेक्टराक हाडून घेवन ते आमकां ते सगळे लास्ट रायट्स तेंचे करचे पडले. म्हणजे अजूनही डिस्क्रिमिनेशन आसा आणि तेजेर आमची आंबेडकरायट्स मुवमेंट काम करता. खंय तरी फाटी गणेश चतुर्थी खंय तरी तुमच्या लोकांनी खंय तरी एक मोठ्या दबाजान गणेश विसर्जन करपाक ट्राय केला आणि खंय तरी गांवांतल्या लोकांनी ताका ऑब्जेक्शन केला पेडण्या कितें बिचोले सायडीन. तो तुमी कशें हँडल केला ती सिच्युएशन? ना त्या टायमाचेर कितें जालें की म्हणजे दोनूय गणपती, एक आमच्या कम्युनिटीचे गणपती आणि अदर कम्युनिटीचे गणपती एकाच टायमाचेर थंय पावले विसर्जना करपा खातीर. एकेच तळयेन हें जालें आणि काही लोकांचो इगो हर्ट जालो की तुमी आमच्या वांगडा आतां कशें, आमच्या लेवलीक कशें येता. हो इगो हर्ट जावन मागीर काही त्या मनशांनी ते आमच्या कम्युनिटीच्या 1-2 भुरग्यांक मारामारी सुद्धा केली. आणि तो इश्यू जेन्ना आमचे कडेन पावलो तेन्ना आमचे सिनियर कार्यकर्ते हांगासर सकाराम कोरगांवकर आसलो आणि तो पयलो मनीस थंयसर त्या प्लेसीचेर पावल्या उपरांत सामंजसपणान प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. पूण ते जावना. मागीर आमकां पुलीस स्टेशनार वयचें पडलें. पुलीस स्टेशना कडल्यान आमकां प्रोटेक्शन घेवचें पडलें आणि प्रोटेक्शन घेवन मागीर ते आमी आमचे गणपती विसर्जनाचे बीन ते सगळे काम हे केलेले आसा. तर सांगपाचो एकूच हें आसा की अजून सुद्धा ह्यो समाज जो आसा पळय तो सोशली फुडें येवंक ना किंवा ताका हाडपाक कोणी प्रयत्न करूंक ना. तुम्ही खंय तरी म्हटलें की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जाता आणि हे 2-3 इन्सिडेंटा वयल्यान कळोन जाता की जाता. हय. सो तुम्ही एज अ आंबेडकरियन चळवळीचे लिडर तुम्ही सरकारा कडेन हेची हे करनात, दखल घे म्हणून सांगिनात? ना, सरकाराक आमी वेगवेगळ्या विशयांचेर आमी सरकाराक मेळलेले आसा आणि जे कितें इन्सिडंट जाले ते आमी सरकाराच्या कानारूय घातलेले आसा, सरकारा फुडें ते मांडलेले आसा. आणि आमी सरकाराक कितें सांगलेलें आसा की हेजेर स्ट्रॉंगली एक्शन जावपाक जाय. असले इन्सिडंट जे जाता पळय तेजेर स्ट्रॉंगली एक्शन जावपाक जाय. जो मेरेन एक्शन जायना तो मेरेन दुसरो मनीस कितें सुदारना. आणि सपोज तांकां तशें सोडूनय दिलें जाल्यार मागीर परत परत त्या सेम इन्सिडंट रिपीट जाता. सो आमी सरकाराक दिल्या, सरकार आतां तेजेर कितलो लक्ष घालता व सरकार कितें करता तेजो पार्ट आसा. लोकल जे आपले आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेंची सुद्धा तितलीच जबाबदारी जाता की बाबा हे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आतां उरोंक ना. भारतीय संविधानान अनटचेबिलिटी नल एंड अवॉइड केलेली आसा. ह्या सगळ्या गजाली लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेणी सुद्धा तेची जागृती करपाक जाय. आमी आंबेडकरायट्स मुवमेंटाचे कार्यकर्ते म्हणून जागृती करता, वेगवेगळे कार्यक्रम घेता, सगळे करता. पूण मेन जागृती जावपाक जाय ती गव्हर्मेंट लेवलाचेर जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. खंय तरी सतीश बाब आतां आमी पळयता की दादू मांद्रेकर किंवा देव मांद्रेकर त्याच्या उपरांत खंयसरूच म्हणटा ती तुमच्या समाजाक स्पेशली खंयसरूच तो पॉलिटिकल स्थान मेळना आणि जे बाकीचे समाजाचे एससी कम्युनिटीन आसा ते खंय तरी हेचो लाभ घेतात. हेका तुमी अशे आंबेडकरियन एक्टिव्हिस्ट अशें काय पळयतात? मेन म्हणजे जे रिझर्वेशन आसा ते शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी खातीर आसा ते आमी एग्री करता.
पण तुम्ही जशें म्हटलें की देव मांद्रेकरा उपरांत ह्या कम्युनिटीचो म्हणजे पर्टिक्युलर महार कम्युनिटीचो अजून आमदार जावना. म्हाका दिसता की 1998 उपरांत जाल्यार जावपूच ना, कित्याक 1998, 94, 95 मेरेन देव मांद्रेकर हे डेप्युटी स्पीकर म्हणून ते काम पळयताले आणि आता 2026 मेरेन अजून मेरेन ह्या कम्युनिटीचो हे जावना. आता हेतून कितें जाता पळय, जो रिझर्वेशन एससी कम्युनिटी खातीर आसा, पर्टिक्युलर आमची जी कम्युनिटी आसा त्या कम्युनिटीची पॉप्युलेशन चड आसा पेडण्या मतदारसंघात. आता तुम्ही वोटिंगाचेर गेले जाल्यार 3,000 ते 3,500 वोटिंग हे आमचे आसा आणि थंयसर आमच्या ह्या समाजाक अजून मेरेन आमदार जातलो म्हणून चान्स येयना. आता चान्स येयना म्हणच्या पेक्षा तो चान्स कोण दिना हेचेरूय मातशे विचार जावपाक जाय. पर्टिक्युलर हो समाजाक थंयसरलो लोक तांकां तो एक्सेप्ट करिना, हो समाज खंय तरी कमी पडटा, वो तो अनएड्युकेटेड आसा, शिकलेले कोण मेळना, हो एक क्वेश्चन आसा. आता जर आमच्या कम्युनिटीन पळयले जाल्यार बरे बरे भुरगे शिकलेले आसा, स्पेशली पेडणे मतदारसंघानूच आमी वचया. डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, आमचे ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन, MA BCom केलेले भुरगे आमचे आसात आणि ते भुरगे सुद्धा पॉलिटिक्सान येवंक पळयता. पूण त्या पॉलिटिक्सान थंयसर त्या लोकांनी तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसता आणि त्या टायमार येयना. लास्ट इलेक्शनाक आमच्याच कम्युनिटीचो एक एडवोकेट जितेंद्र गांवकर म्हणून आसलो, तो कॉन्टेस्ट रेसीन आसलो, पूण तो चडशी काय मतां कवर करूंक पावना आणि तो पडलो. आणि कितें कारण अशें एक्झॅक्टली लोक तुमच्या कम्युनिटीक स्पेशली डिस्कार्ड करून जे दुसऱ्या एससी कम्युनिटी तांकां लोक चड प्रेफरन्स दिता, अशें कितें कारण आहा? तुम्ही कितें एनालायज बी केलां? कारण म्हणजे आता एक आमकां अशें म्हणचें पडटलें की सध्या तरी ह्या कम्युनिटीक ते एक्सेप्ट करिना, तो महार कम्युनिटी महार कम्युनिटीक तो एक्सेप्ट करिना. कित्याक आमच्या तुम्ही सोशली फाटी आहात, इकॉनॉमिकली फाटी आहात, हे कारण असू शकतात. इकॉनॉमिकली आमी फाटीच आसात, पूण आमी सोशली आमकां त्याच फाटी दवरता न्हू. आमकां जर एक पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन दिलें जाल्यार आमी सोशली फुडें येवं शकता. आता सोशली आमी फुडें येवपाचो प्रयत्न करता, आमचे भुरगे प्रयत्न करता, पूण ते सायडीसून सुद्धा तितलो सपोर्ट जावपाची गरज आसा. सो एक इकॉनॉमिकली फायनान्शियली आमचे कडेन ते पॉसिबल जायना जो एक कॉन्टेस्ट करतलो जाल्यार. पूण म्हाका दिसना की पेडण्या सारख्या मतदारसंघान चड पयशे घालून आमी निवडून येवं शकता. लोक सामंजस आसा, लोकांक कळटा सगळे गजाली, कोण बरो कोण सारको, कोण कितें काम करू शकता हें लोकांक खबर आसता. पूण निमाणें मे बी कास्ट डिस्क्रिमिनेशना खातीरूय हें जावं शकता अशें म्हाका दिसता. खंय तरी तुमकां दिसना की तुमच्या समाजाचे लोक पेडण्या मतदारसंघाचेच आमी उलयया ते खंय तरी फाटी पडल्यात? जे बाकीचे जे समाजाचे एससी समाजाचे लोक येतात ते कनेक्ट इजिली येतात, पण खंय तरी तुमच्या समाजाचे लोक ते दुसऱ्या समाजा वांगडा कनेक्ट जावप तांकां मातशें डिफिकल्ट जाता, किंवा तांकां पेडण्याचे लोकल आसात म्हणून तांकां खंय तरी लोक पयस दवरता अशें तुमकां दिसता? पयस दवरता म्हणजे कितें की आता आमचे समाज जो आसा तो एक एड्युकेटेड समाज जाल्लो आसा, विचारांनी तो फुडें येयलेलो आसा आणि त्या समाजाक, आमच्या समाजाक रॉंग कितें रायट कितें हें तांकां कळटा. आणि आमचो समाज असो आसा की तो ओपनली उलयता. तांकां जर एखादी गजाल खंय तरी खटकता किंवा ती चुकीची आहा अशें दिसता जाल्यार तो चुकूच आसा म्हणून सांगता. आणि थोड्यांक मागीर ते पटना किंवा ते आवडना. म्हणून आमच्या समाजाक एक अशें जावं शकता की बाबा हो फाल्यां जर आमदार जालो जाल्यार हो आमच्या माथ्यार बसतलो, नाजाल्यार आमच्या अगेन्स्ट काम करतलो. पूण तशें कांय ना. आता आमी मुवमेंटान जे काम करता ते सगळे कार्यकर्ते खबर आसा कितें रॉंग कितें रायट आसा ते. आणि आमचो प्रयत्न, आमच्या कार्यकर्त्यांचो प्रयत्न, आमच्या समाजाचोय प्रयत्न तोच आसा की बाबा एकदा जर आमकां चान्स दिलो थंयसर जाल्यार आमी कितें तरी बरेंच करून दाखयतले, वायट कांय करचेंच ना. सतीश बाब, तुम्ही म्हटलं की डिस्क्रिमिनेशन आम्ही गव्हर्नमेंट पातळीचेर पळयतात, खुबशे प्रमोशन जे एससी स्पेशली महार कम्युनिटीच्या लोकांचे जे प्रमोशन जावंक जाय ते खंय तरी आडयल्ले जाता किंवा तांकां थिंगा दाबून दवरले जातात. अशे खुबशे तुमच्याकडे लोक येयले आसतले, हेच्या बद्दल कितें तुमकां दिसता? प्रमोशनाच्या बद्दल किंवा गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान जे आमचे कम्युनिटीचे लोक जे आसात तांकां हॅरेसमेंट आसा. आणि तशें आमचे कडेन, आमच्या संस्थे कडेन चडशे केसीसूय येयलेले आसा. आमचे कडेन येतात लोक की आमकां हे डिपार्टमेंटान ऑफिसर लेवलाचेर आमकां चड हॅरेसमेंट जाता बिकॉज ऑफ आमच्या कास्टा खातीर, अशें म्हणून चडशे हें जाता. दुसरी गजाल ती आमचे गव्हर्नमेंट लेवलाचेर जे आमचे प्रमोशन जावपाचे आसा ते वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी ते प्रमोशन अजून जावना. रोस्टर पॉयंट सारको मेंटेन जायना आणि ताका लागून आमची प्रमोशनां
आडोवन दवरलेली आसा. इवन आमचो जो बॅकलॉग आसा एससी कम्युनिटीचो बॅकलॉग जो आसा पळय तो बॅकलॉग सुद्दां अजून मेरेन भरूंक ना. म्हणजे सरकारान हेजेर लक्ष घालून हे काम करपाची एक्च्युअली गरज आसा. आमी परत परत सरकाराक निवेदनां दिता की बाबा बॅकलॉग भर, प्रमोशनां आमची फील कर, पूण तें काम खूब स्लो हेतून चल्लेलें आसा. तेजेर लक्ष दिवपी लक्ष घालपी कोण गव्हर्मेंट लेवलाचेर आमकां त्या पद्दतीन अजूनय दिसूंक ना. मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां हेजेर 2-4 फावटी आमचे मिटींग जाले. आमी मुख्यमंत्र्यांक सुद्दां हे लक्षान हाडून दिलें की आमच्या प्रमोशनान बॅकलॉग आसा, आमच्या परत रिक्रुटमेंटान बॅकलॉग आसा, एटलिस्ट तो तरी भर. रिजर्वेशन कितें आतां आमकां मेळोच ना, म्हणजे 2% रिजर्वेशन आसा. रोस्टर पॉयंट आमचो 47.97, म्हणजे एका डिपार्टमेंटान समजा तूं 100 जागा खाली जाल्या जाल्यार एक मेळटलो, 50 जाल्यार 100 जाल्यार 2 मेळटलो, 50 जाल्यार 1 मेळटले. आणि अशें एकूय डिपार्टमेंटान ना की डायरेक्ट 100 जॉब्स काडटा किंवा 50 जॉब्स काडटा. आतां आमी लास्ट इयर सुद्दां आमी पळयताले की 46 मेरेन जॉब्स येता. 47चेर सपोज येयलो जाल्यार एक पोस्ट दिवचो पडटा, पूण तो येत ना. आत्तां रिसंटली हांवें काल ती आमच्या कदंबा हेजी पयली, तेतून तेंच्यांनी एक 200 जॉब्स काडल्या, तेतून आमकां एक 4 रिजर्व येयल्या कंडक्टर म्हणून. पूण हेज्या पयलीं जर पळोवंक जाल्यार तर रिजर्वेशन कांय आमकां मेळना. रोस्टर पॉयंट आमी गव्हर्मेंटाक एवरी टायम आमी सांगला की रोस्टर पॉयंट जो आसा आमचो तो रिव्यू कर म्हणून. पयलीं जसो आसलो 151चेर तूं हाडून दवर, एटलिस्ट 2 भुरगे तरी वयतले आमचे. पूण त्या रोस्टर पॉयंटाचेरूय काम जायना, बाकीचे जे आमचे सब्जेक्ट आसा तेजेरूय कांय काम जायना. आमी तेजे खातीर आमचे भुरगे फाटीं आसात अशें म्हाका दिसता. सतीश बाब, लोकांक एक बरोच गैरसमज, आणि आता तुम्हीच आता म्हटला की खंय तरी तुमकां फक्त 2% रिजर्वेशन आसा. लोकांक हो भ्रम कित्याक की एससी कम्युनिटीक चड फायदो आहा कम्पेअर टू अदर वे, आणि आता तुम्ही म्हटलं की 2%, एक्झॅक्टली तुम्ही सांगू शकता रोस्टर आणि हो जो 2% आहा तो मातसो दर्शकांक एक्सप्लेन करू शकता? हय, रोस्टर आता पळय, गैरसमज हो आसाच. शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीक रिजर्वेशन आसा म्हणटा तांकां चड फॅसिलिटीज आहा, ते बेनिफीट चड घेता, हो एक गैरसमज आसा. तशें कांय ना. पळोवंक विचारल्यार गोंयान आतां पळय आमकां पयलीं युनियन टेरिटरी आसली तेन्ना 15% रिजर्वेशन आसलें, आनी गोवा जेन्ना स्टेटहूड जालें तेन्ना हे रिजर्वेशन 15% टू डायरेक्ट 2%चेर येयलेलें आसा. म्हणजे जे पॉप्युलेशन बेसिसाचेर म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्टाचे वा हायकोर्टाचे एक वर्डिक्ट आसा की पॉप्युलेशन बेसिसाचेर रिजर्वेशन दिवचें म्हणून. आणि ते मागीर हांगासर लागू केले 1992 ह्या टायमाचेर लागू केले, आणि ते डायरेक्ट 15 टू 2%चेर आमचें रिजर्वेशन येयलें. आनी त्या टायमाचेर मागीर इन बिटवीन रोस्टर पॉयंट हालत गेलो. 2004-2006 मेरेन तो रोस्टर पॉयंट हालत गेलो, आणि आतां 47 आनी 97 हाडून दवरला. 2% रिजर्वेशन आसा, पूण रोस्टर आसा 47-97 अदू सांगलें. म्हणजे जर 50 पोस्ट काडीत जाल्यार एक एससी कॅन्डिडेटाक जॉब मेळटलो. टोटल कितले अशे कम्युनिटी आहा तुमचे एससी हितून? एससी कम्युनिटीन आतां आमचे 5 येतात. 5 आहा. 5 कम्युनिटी येतात. तेतून मेजर म्हणजे आमी एक मार कम्युनिटी आसा, चर्मकार कम्युनिटी आसा, मांग मुन्शी आसा आनी बंगी आसा. हे 5 कम्युनिटी. सगळ्यात डॉमिनेटिंग कोण आहा या 5 हितून? आता डॉमिनेटिंग आता पळय, आमी मोस्टली आमच्या कम्युनिटीचेर काम करता, आणि पॉप्युलेशन वायज डॉमिनेटिंग म्हणटा. पॉप्युलेशन वायज आमीच आसात. म्हणजे आमचेच चड पॉप्युलेशन आसा मार कम्युनिटीचे. सेकंड नंबराचेर चर्मकार येतलो, थर्ड मांग येतले, बंगी आनी मांगकर ते खूब कमी प्रमाणात आसा हांगासर गोंयांत. सो खंय तरी 100 पोस्ट येत जाल्यार 2 जाणांक जॉब मेळटलो. येस, सो हे तुमचे सारखे एक थाम कॅल्क्युलेशन आहा. ठाम लोकांक कॅल्क्युलेशन. खुबसो असो भ्रम आहा की एससी कम्युनिटीक चड बेनिफीट मेळटा म्हणून. ना, बेनिफीट म्हणजे पळय मेळच ना म्हणटा जाल्यार मेळच ना. हांव एक सादें एक एक्झाम्पल दिता. शिक्षणाक कितले रिजर्वेशन आहा? सेम आसा. सेम रोस्टर सिस्टम फॉलो करता? सेम आसा, शिक्षणाकूय सेम. आतां सुद्दां रिसेंटली आमकां, आतां तूं शिक्षणाचो पॉयंट काडलो म्हणून सांगता की आमकां हितून गोवा मेडिकल कॉलेजीन पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक रिजर्वेशनूच नासलें, आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक रिजर्वेशन नासल्या कारणान आमचो जो भुरगो डॉक्टर जो आसा तो एमडी पोस्टाक म्हणजे ते रिजर्वेशन क्वॉलिफाय जायनासलो. सो आमी ते मागीर गव्हर्मेंटाच्या नजरेन हाडलें. मागीर आमी एससी एसटी कमिशनान तेजेर आमी एक केस फायल केली, आणि ती केस आमी झगडले. आमच्याच कार्यकर्त्यान एकट्याच्या नांवार घातली. एसटी आनी ओबीसीचोय सपोर्ट आसलो आमकां ह्या केसीक, आणि मागीर जिखले. गव्हर्मेंटाक एससी एसटी कमिशनान रेकमेंडेशन केलें की बाबा आतां हे फावटी तांकां दियाच म्हणून. पूण अजून तेजेरूय रेकमेंडेशन दिलें, गव्हर्मेंटान ते एक्सेप्ट केला, पूण ते अजून लागू जावंक ना, अजूनय लागू जावंक ना.
म्हणजे कितें आसा की आमचे रिजर्वेशन सुद्धा आसा 1% आसूं 2% आसूं ते सुद्धा मागतलो जाल्यार आमकां कोर्टान वयचें पडटा आमकां एजिटेशन करचें पडटा ते इजिली आमकां मेळना आमकां फायट करूनच घेवचें पडटा. दुसरें तुवें म्हणलें की आमी चड बेनिफीट घेता. आतां बेनिफीट घेवपा खातीर ऑन द पेपर स्किम्स खूब आहात पूण तेजे बेनिफिशरी जायना. तेजें रिजन कितें? एक सादो तुका एक हांव उदाहरण दिता, एग्जांपल दिता. अटल आसरा योजना स्कीम आसा. अटल आसरा योजना स्किमीन कितें आसा? हाऊस रिपेयर आसा, रिकन्स्ट्रक्शन आनी न्यू कन्स्ट्रक्शन आसा. न्यू कन्स्ट्रक्शन आनी रिकन्स्ट्रक्शन 3 लाख दिता, हाऊस रिपेरिंगाक 1.5 लाख दिता. पूण ते तूं म्हणजे न्यू कन्स्ट्रक्शन जर करूंक वयतलो जाल्यार तुजे कडेन सगळे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट मागता, टायटल डॉक्युमेंट मागता, टीसीपी एनओसी मागता. आतां आमचे कडेन जमिनीच ना, आमच्या स्वताच्या जमिनीत ना, आमच्या कडेन मालकी हक्कूच ना जाल्यार ती आमी स्कीम अवेल करूं शकता? आमचो घेयना. दुसरी गजाल आसा हाऊस रिपेयर जी आमी स्किमीक एप्लाय करता तेजेर तो हाऊस टॅक्स रिसिटाचेर दिता 1.5 लाख रुपया दिता ना. पूण आमचें घरूच ना, जे आमचें घर त्या लोकांच्या जमिनीन आसा किंवा देवस्थानाचे आसा कुंभे ते एनओसी दिनार ती आमी स्कीम म्हणजे सादी 1.5 लाखाची सुद्धा स्कीम आमी अवेल करूं शकना. बाकीचे एससी एसटी कॉर्पोरेशन फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा न्ही त्या प्लेसीचेर तुमी गव्हर्मेंट गॅरंटेटर मागता. खंय तरी एक एसटीचो सेपरेट फायनान्स विंग हा तांकां फायनान्स दिवपी आणि तुमकां ओबीसी वांगडा मर्ज केले सो तुमकां आतां कितलो इझिली फंड मेळटा किंवा मेळत ना. आता एक बरें काम जालें एसटी समाजान करून घेतलें ते की तेंच्यांनी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान तेंचे स्वताचे करून घेतले आणि त्या डिपार्टमेंटांच्यान ते आपले सगळ्या समाजाची कामां करतात आणि थंयसर एक बरें म्हणजे तेंचे खातीर सगळे स्किम्स अवेलेबल आसा तेंच्यांनी करून घेतला त्या समाजान एक बरी गजाल. पूण आमकां तशें ना. आमी डिमांड केलेलो सरकाराक की आमची सुद्धा जो एससी आसा एससी आमचे कम्युनिटी खातीर तूं एक सेपरेट डिपार्टमेंट ओपन कर किंवा आमच्या खातीर एक एससी फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन सेपरेट दी हे आमी डिमांड केलेले आणि पूण गव्हर्मेंटान तेजेर लक्ष दिवना. ते गव्हर्मेंटाचें म्हणणें कितें आसा तुमी हार्डली 25,500 2% लोक आहा तुमी तुमच्या खातीर सेपरेट कितें. पूण ते करूंक ना स्पेशल प्रोविजनूय आमच्या खातीर करूंक ना आणि तेजे खातीर आमी आतां सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या अंडर आमचे सगळे स्किमी आमच्या खातीर लागू आसात. पूण ते स्कीम जेन्ना फ्रेम करता ते स्किमी फ्रेम केल्या उपरांत ते समाजा मेरेन पावतले कितें ना हेजी स्टडी करपाक किंवा हेजो रिव्ह्यू घेवपा खातीर आमच्या कम्युनिटी कडेन कोण अप्रोच करिना किंवा हांव नको आमचे एमएलए करता कितें ना ते. पूण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ती रिव्ह्यू मिटिंगूय जायना. कलेक्टरान घेवची पडटा ती रिव्ह्यू मिटिंगूय जायना. स्कीम फ्रेम करता आसतना ऑन द पेपर स्कीम येता आणि तेजे जे मागीर सगळे फॉर्मेलिटीज जे आसता पळय ते आमी गेन करूं शकना. म्हणजे जो हांवें तुका आतां एक एग्जांपल सांगलें ते जमिनीचे पेपरूच नाल्यार आमकां ती स्कीम कशी मेळटली. दुसरें आमकां थोडे लोन हे तेका गव्हर्मेंट गॅरंटेटर मेळटा. आमच्या कडेन गव्हर्मेंट गॅरंटेटरूच मेळना जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक आमी लोन काडून कशें हें करतले. सो गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता की हेजेर विचार करपाक जाय आनी आमकां एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय सरकारान की बाबा हो समाज फुडें येवपाक जाय म्हणून. आनी तेज्या खातीर आमी एक सरकाराक कितें म्हणलेलें की तुमी आमचो एक सोशियो इकॉनॉमीक सर्वे करा म्हणून आमच्या कम्युनिटीचो. आतां हे करा म्हणून आमी गेली 5 वर्सां लागल्या फाटल्यान लागला. सोशियो इकॉनॉमीक सर्वे केल्या उपरांत एक्झॅक्ट आमचो स्टेटस कळटलो आसलो सरकाराक की कोणा कडेन कितले जमिनी आसा, कोण कितलो शिकलेलो आसा, कोण गव्हर्मेंट सर्वंट आहा, कितले बेकार भुरगे आसात. हो स्टेटस येयल्या उपरांत काही स्किम्स फ्रेम करपाक सरकाराक मदत जावपाची. पूण सरकार तें कानार घेयना. आमी आपले निवेदनां दिता, मिटिंग्स करता, सगळें करता, पूण ते सायडीसून सुद्धा एक बरो सपोर्ट जावो पडटा पळय तो सपोर्ट मेळना अशें म्हाका दिसता. सतीश बाब आता तुमची संघटना डॉक्टर बाबासाहेब विश्वभूषण समिती हा ती समिती आणि उठा ही समिती तुम्ही आता एसटीच्या म्हटलं की त्यांच्यानी स्पेशल तरी आपल्या खातीर वेलफेअर बोर्ड तयार केला. हम्म. सो तुम्ही खंय तरी फाटी पडटात की तुमची संघटना जे गांवागावांनी जी तुमचे संस्था आहात, ते एक जावन तुम्ही खंय तरी व्हडलें निदर्शन करू शकना. ना आमी फाटी पडना खंय. पूण आनी ह्या विशयांचेर आमी निदर्शनाय केलेले आसा. ना अशें ना. आमी आतां तुमी जर पळयतले की पयलीं आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन पंचायतीन नासलें. हांगासरूय नासलें, आमच्या मुन्सिपालिटीनूय नासलें आनी झॅडपीकूय नासलें. हेजेर आमी एजिटेशन केलें. आमी 2-2, 3 दीस धरणे आंदोलन घेवन बसल्या म्हणून आतां आयज जे आमचे वॉर्ड मेंबर सरपंच कोण जाल्या, कावन्सिलर कोण जाल्या ते दिसता.
म्हणजे कितें आमच्या संघटनांचें काम चालू आसा. आमी आमच्या संघटना ह्या विशयांचेर आवाज उठयता. पूण ते सायडीसून गव्हर्मेंटासून जितलो सपोर्ट जाय पळय तो मेळना. हांव कित्याक लागून म्हणटा, गव्हर्मेंटाक अशें दिसता आसतलें की बाबा हो बारीक समाज आसा, कमी प्रमाणान आसा आनी हांकां तितले हें दिवप, इम्पॉर्टन्स दिवपूय काय तितलें गरजेचें ना अशें गव्हर्मेंटाक दिसता आसतलें. निमाणें आमी हेजिटेशन करतले, सगळें करतले, पूण ते सायडीसून सुद्दां गव्हर्मेंट लेवलाचेरूय सपोर्ट येवपाचो आसा. आतां आमचो प्रयत्न आतां आसा की आता आमी गेली 5 वर्सां जाली ह्या विशयांचेर झगडटा, सगळें करता, मिटिंग्स करता, सगळें करता. पूण आतां आमी सगळे युनायटेडली, जशें तुवें उटाचें एक उदाहरण दिलें, उटान जें आंदोलन केलें त्या आंदोलनाची पार्श्वभुमीचेर आमचें सुद्दां आंदोलन जावपाची, हेजेर आमी आतां आमची मिटिंग्स चालू आसा, आमचे वाड्या वाड्यांनी डिस्कशन चालू आसा, वेगवेगळ्या संघटना आमी सगळे एकठांय येयलेले आसा आनी तेजेर आतां आमचें हें काम चालू आसा. तुम्ही आता म्हटलात की खंय तरी तुम्ही जो प्रोटेस्ट बी करून तुमकां रिझर्वेशनां मेळ्ळ्या. ही रिझर्वेशनां जी पॉलिटिकल म्युन्सिपालिटी पंचायत लेवल किंवा झेडपी लेवलचेर आहात, ही खरीच तुमच्या समाजा खातीर बेनिफिशियल आहात की बेश्टी नांवा खातीर ते निवडून येता आनी कांयच करिना समाजा खातीर? एक्च्युली रिझर्वेशन कित्याक लागून आसता की ह्या समाजाक एक पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन मेळोंक नसलें आनी ते मेळपाक जाय, आनी ते मेळ्ळ्या उपरांत जो कितें कॅन्डिडेट निवडून येता तेणी त्या समाजाचें काम करपाचें आसता. आतांची परिस्थिती अशी आसा आमच्याच कम्युनिटीन की थोडे थोडे जे कॅन्डिडेट निवडून येयल्या पळय ते आपल्या समाजा खातीर काम करतात, टायम्स दितात, आनी बाकीचे जे आहात पळय ते तितले एक्टीव दिसनात समाजा खातीर. आनी तेका लागून मातसो आमकांय प्रॉब्लेम जाता. आमी समाजा गांवांत केलेले की बरे भुरग्यांक निवडून तुमी पंचायतीन धाडात किंवा सरपंच करा वा कितेंय आहा तें, पूण जो सपोर्ट तेंच्या कडल्यान आमकां जावो आसलो तो सपोर्ट खूब कमी प्रमाणात मेळटा. एक 4-5 जाण जर आमचे सोडले जाल्यार बाकीचे म्हाका दिसना, वो तेंकां तेजें इम्पॉर्टन्स अजून कळोंक ना अशें म्हाका दिसता. आनी नाजाल्यार मागीर कितें जाता, थोडे पार्टीचे मेंबर्स असतात, पार्टी सांगता तशें तेंकां काम करचें पडटा, समाजाचें काम कांय येना. तरी सुद्दां आमी जे सोशल वर्कर आसात, संघटनेन काम करतात, ते हें काम फुडें घेवन वयतात. पेडण्यासारखो एक मतदारसंघ, राखीव मतदारसंघ, तुमकां दिसता की खरंच तुमच्या समाजाचे कल्याण जालें 25 वर्सांत मांद्रेकरा उपरांत, की जावंक ना की रिझर्वेशन थिंगासून काडचे, की कित्याक तुमकां दिसता तुमच्या समाजाचें जावंक ना हें दिसता तुमच्या उलयल्या वयल्यान? ओबीसी किंवा जनरल कॅटेगरी तेंचें समाधान तरी जालें आसतलें अशें तुमकां दिसता? आतां बाकीचे आतां रिसेंटली आमी वाचलां तें की पेडणे आरक्षण मुक्त करचें म्हणून. म्हणजे हेजो अर्थ असो आहा की तेंचे सुद्दां थंयसर डेव्हलपमेंट जावंक ना अशें तेंच्यांनी तें हें जालें. पूण म्हाका हें दिसता की आरक्षण मुक्त आनी आरक्षण आसा म्हणून थंय डेव्हलपमेंट जावंक ना अशें आमी धरूं शकना, जे लोकांक हें दिसता जाल्यार. कित्याक ती एससी खातीर रिझर्व आसा आनी एससीचो मनीस थंय गेला म्हणून डेव्हलपमेंट जावंक ना अशें म्हणूं शकना. मुख्यमंत्री काय एससी ना, गोंयचो मुख्यमंत्री आसा आनी गोंयचो मुख्यमंत्री अख्खे गोंयची जबाबदारी आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची तितलीच जबाबदारी जाता की बाबा पेडणे मतदारसंघात किंवा बाकीच्या मतदारसंघात कितें चल्लां, तो कित्याक डेव्हलप जावंक ना तेजेर काम करपाची गरज आसा. पूण हें आतां कितें जाल्यार बाकीच्या लोकांनी जे आरक्षण मुक्त म्हणटात पळय तेंच्यांनी एक ठपको हाडून दवरला एससी कम्युनिटीचेर की बाबा एससी कम्युनिटीचे थंय रिझर्वेशन आसा म्हणून आमचें डेव्हलपमेंट जायना. आतां आमी धरून चलया की एससी कम्युनिटीचो थंयसर आसा, इतलीं वर्सां आसा, पूण त्याच लोकांनी आमच्या एससी कम्युनिटीच्या वाड्या वाड्यांनी वचून पळोवपाक जाय कितलें डेव्हलपमेंट जालें तें. अजून जर आमच्या वाड्यान तूं गेलो, सारकी प्रॉपर वाट ना, स्मशानभूमी ना. घरां ना, स्मशान भुमी ना. हांव असापूरचें एक रिजन दिता, एक एग्जांपल सांगता. असापूर जर तुमी आयज विलेजीन गेले जाल्यार मेन रोडासून त्या वाड्याचेर येतलो जाल्यार सादो रोड ना. म्हणजे एक मनीस जर सीक जालो जाल्यार एम्ब्युलन्स वाड्याचेर येना, टू व्हिलर सोड, एक एम्ब्युलन्स येना. म्हणजे आमचे कितले डेव्हलपमेंट जालें पळय तें कळटा. हळन तळन सारक्या गांवांत गेलो जाल्यार त्या सुद्दां मेन रोडासून त्या वाड्याचेर येतलो जाल्यार वाट ना. आतां हालीं कितें तेंच्यांनी एक पाथवे केल्या कळ्ळें न्हू, एका मनीस, एक दोग जाण मनीस चलोन येवं शकता. फायदो कितें, मनीस जर सीक जालो घरा कडेन, एम्ब्युलन्स जर पावना जाल्यार फायदो कितें तो ती हेजी. म्हणजे पेडणेच्या लोकांनी जाणून घेवपाक जाय, तुमी तुमचें डेव्हलपमेंट म्हणटात जाल्यार आमचें कितलें डेव्हलपमेंट जालां. आमची घरां वचोन पयलीं अजुनूय मातयेचीं घरां आसात.
ह्या पावसान सुद्धा कितलीशीच घरां मोडपाच्या परिस्थितीन आसा. लक्ष कोणाचो आसपाक जाय? लक्ष आसपाक जाय सरकाराचो. हांव लोकल प्रतिनिधी म्हटल्या उपरांत परत एससीचेरूच येतले. सरकारान ते करपाक जाय की बाबा आता एससी कम्युनिटीचे डेव्हलपमेंट कितले जाले, एसटीचे कितले जाले, ओबीसीचे कितले जाले, जनरल लोकांचे कितले जाले, हे सरकाराचो भाग न्हू. तुम्ही आता पयलींच म्हटलं की खंय तरी सर्वेक्षण जावंक जाय आणि हो सर्वेक्षण जालो पण खंय तरी मुख्यमंत्र्यांनी स्पेशल दखल दिवंक जाय की ह्या कम्युनिटीचो खंय तरी उद्धार जावंक जाय अशें तुमकां म्हणपाचें. हय. सो खंय तरी तुमकां दिसता की रिजर्वेशन उरचें म्हणून पेडण्यां. ना रिझर्वेशन पळय, रिझर्वेशन जर तांकां नाका म्हणटा पेडण्यान न्हू, आता ते रिझर्वेशन मुक्त म्हणजे कितें? जनरलूच दवरतले ते का ओबीसी रिझर्वेशन हाडटले, एसटी रिझर्वेशन हाडटले? हे तेंच्यांनी सिद्ध करपाक जाय व तेंच्यांनी ते लोकां फुडें मांडपाक जाय. आता आरक्षण मुक्त म्हणटकशे सगळेंच आरक्षण गेलें, ए टू झेड आरक्षण गेलें न्हू. ते तेंच्यांनी सिद्ध करपाक जाय आणि तांकां जर ती मागणी तांकां जर करपाची आसा जाल्यार आमचो सपोर्टूच आसतलो. कित्याक सपोर्ट आसतलो तें सांगता हांव. हेजो सपोर्ट कित्याक की आतां आमच्या मतांचो व्हॅल्यू तांकां कळना. आता जी 3 ते 3.5 हजार मतां एससी कम्युनिटीची त्या मतदारसंघान आहा पळय त्याचो व्हॅल्यू कळना. 33,000 कितें तरी वोट्स आहा टोटल त्या मतदारसंघात आणि तेतूंतसून आमची 3 ते 3.5 हजार मतां, 10%. हय 10% मतां आसा. म्हणजे तांकां 30,000 मतांक ते चड व्हॅल्यू दिता. फाल्यां जर जनरल जालो, अनरिजर्व जालो जाल्यार 3,000 सुद्दां मतां निर्णायक आहात, हे तांकां मागीर लक्षांत येतलें. कळ्ळें तुका न्हू. सो तेंची जर मागणी आसा की तो रोटेट जावपाचो किंवा तो वयपाचो, आमचो सपोर्ट आसतलो. आता तुमचो एक तुम्ही खूब वेळा आमी पळयता की तुम्ही आंबेडकर भवना बद्दल उलयतात. ताका प्रेझेंट कितें स्टेटस आहा आणि कितलो वगत लागतलो ते कंप्लीट जावपाक? आंबेडकर भवना खातीर आमच्या सगळ्या संघटनांनी आमी कार्यकर्त्यांनी खूब मेहनत घेतल्या, हेजिटेशनूय केला आणि मागीर ती आमकां आंबेडकर भवना खातीर एक पर्वरीन 2,440 स्क्वेअर मिटर जागा सरकारान अलॉटूय केल्या. त्या हाऊसिंग बोर्डाची जमीन ती सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाकूय तेंच्यांनी ट्रान्सफर केल्या. म्हणजे 7.5 कोटी सरकारान ते पयशे दिलेले आसा आतांचो स्टेटस. आणि गेल्या जयंतीक तेजे व्हर्च्युअली फाउंडेशन स्टोन मुख्यमंत्र्यान स्वता बसयला आणि तेजी एक डिझायनूय आमकां प्लॅनूय आमकां सरकारान दिलेलो आसा. आणि त्या प्लॅनाच्या पयलीं आमी सुद्दां आमच्या सोशल संघटनांनी आमच्या विश्वभूषण समितीन त्या आंबेडकर भवनान कितें आसचें ही सगळी मागणी तेजे कडेन आमी केलेली आसा. आणि मुख्यमंत्र्यान एक आश्वासन दिला की आता ते येता ते 14 एप्रिला पयलीं आमी फाउंडेशन आमचे आंबेडकर भवन आमी बांदून कंप्लीट करतले आणि जाता जाल्यार तेजें इनॉग्रेशनूय करतले अशें तेणी आतां हें केलेलें आसा. आमचो फॉलोअप चालू आसा ताका. आमी आतां तेजो फॉलोअप घेत आसात. आतां म्हाका दिसता इलेक्शनूय लागीं पावता, बेगींतले बेगीन आमचो प्रयत्न आसतलो की ते आंबेडकर भवनाची वर्क ऑर्डर सुद्दां गव्हर्मेंटान काडची म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. आमी फॉलोअप घेता तेजे खातीर. आता तुम्ही एक संस्था चलयतात आणि एक अंब्रेला संस्था ती हम्म. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विश्वभूषण समिती. हय. हे अंब्रेला करपाचो कोणाचो कॉन्सेप्ट आसलो, तुमचो काय दुसऱ्या कार्यकर्त्यांचो? ना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची 125वी जयंती म्हाका दिसता 2015 जावपाची आसली आणि हेच इश्यूज आसले आमचे गोंयचे. जेन्ना जेन्ना आमी चवळीचे कार्यकर्ते मिनिस्टर लेवल आमदारांक जेन्ना मेळोंक वयताले, तुमी युनायटेडूच ना मरे, तुमी एकठांयच ना मरे, हेंच आमकां आयकोंक येतालें. तुमी पयलीं एकठांय जावन या मरे. म्हणून आमी त्या टायमाचेर आमी एक 5-6 जाण कार्यकर्ते आसले. आमी बसले बाबासाहेबाच्या गार्डनात आणि आमी कितें म्हटलें की आतां आमचे वेगवेगळे संघटना आसा, वेगवेगळ्या पद्दतीन काम करता. आमी एकठांय येवया आणि स्टेट लेवलाचेर आमी एक संघटना अशी करुया की स्टेट लेवलाचे इश्यूज घेवन आमी वयतले म्हणून. आणि त्या टायमाचेर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची 125वी जयंतीच्या निमतान आमी एकठांय येयले. सुरवातीक आमी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती समारोह समिती केली आणि मागीर आमी विश्वभूषण समिती फॉर्म करता असो प्रपोजल दवरलो. आणि त्या टायमाचेर पयलीं आमकां 7 संघटना आमच्या वांगडा येयल्यो गोंयच्यो, मागीर 9 जाले आणि आयज आमच्या वांगडा 31 संघटना आमच्या वांगडा काम करता. आमचे गोंयचे सगळे संघटना मेळोन आतां विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समिती फॉर्म जाली आणि एक ताकद जाली. त्याच्या उपरांत गोंयान वेगवेगळे विशय आमी हातीन घेतले आणि ते विशय चडशे विशय आमी सोडूनय घेतले. एक ताकद ह्या अमरेला संघटना जशें तुमी म्हटलें, ते संघटनेन आयज ताकद आसा, एक्टीव कार्यकर्ते आसात, बरे विचारवंत कार्यकर्ते आसात आणि समाजा खातीर त्याग करपी कार्यकर्ते ह्या संघटनेन वावरतात. सतीश बाब, आता आमी पळयता की 5 वर्सां तुमच्यार म्हणटा ते कितें एट्रॉसिटी जाल्ली आहा, 5,000 वर्सां
आणि एक 50-60 वर्सां आफ्टर लिबरेशन तुम्ही पळयतात कितलो तुमकां फरक दिसता पयलींच्या संस्थां मदीं आणि आतांच्या जे कॅसी लोक आहा तांच्या मदीं म्हटल्यार सोशली इकॉनॉमिकली कितलो बदल असो जाला अ, स्पेशली गोंयान. हा गोंयचे हे शोशण हे आमच्या इतल्या हजारो वर्सां पासून आसातूच आणि अजूनही आसा ना म्हणिना अजूनही शोशण हे आसात ते पयलीं डायरेक्ट जाताले आतां इनडायरेक्टली वेगवेगळ्या पद्दतीन हे शोशण जाता पूण आतां आतां कशें आहा की आमचे भुरगे शिकल्या आमचे भुरगे आतां वाचतात बरयतात तांकां जाणीव आहा भारतीय संविधानाचेरूय तांचो अभ्यास आसा आणि ते ह्या विचारांनी फुडें येयलेले आसात पूण जे एट्रॉसिटीज पयलीं जाताले म्हणजे डायरेक्ट एट्रॉसिटीज जाताले घरान घेनासले हॉटेलांनी कपां काडून भायर दवरताले जावं च्या दिनासले उदीक दिनासले ते मातशें कमी जाला ते आमी एग्रीज करतले आणि कमी जावपाचें कारण कितें की आमचे भुरगे शिकलेले आसा म्हणजे पयलीं आमचे जे जाणटे करताले ते कामां आतां आमच्या भुरग्यांनी सोडलेली आसा बंद केलेली आसा ती करूंक वचना आणि ती करूंक वचना म्हणून थोड्यांचो इगो हर्ट जाल्लो आसा आणि म्हणून आतांचे जे एट्रॉसिटीज जाता ते तेका लागून म्हणजे कितें तुमी ती पारंपारीक कामां जी आसली पळय ती तुमी आजून सुद्दां करपाक जाय अशें खुबशे जाणांचें हें आसा आणि ती करूंक वचना म्हणून मागीर ते आमच्या गांवांनी आमच्या वाड्यांनी आमच्या लोकांक त्रास करपाचे खूब कामां चल्ल्यात सो तेका लागून ती एट्रॉसिटी आसा तो तितसर अजून बदल जावंक ना आमचो भुरगो शिकून भायर सरला तो फुडें आहा फायनान्शियली सुद्दां थोडे फार आमी आतां सावंड आसा ना म्हणूंक शकना आमी फायनान्शियली सावंड आसा काय येना आमचो भुरगो शिकलेलो आसा कामाक वयता सगळें करून वयता पूण जे सोशली डिस्क्रिमिनेशन आसा पळय तें कितें बंद जावंक ना टोटली आमी बंद जाला अशें म्हणिना जे सामाजीक लेवलाचेर इक्वेलिटी येवपाक जाय आसली ती इक्वेलिटी अजूनय येवंक ना आनी ती इक्वेलिटी हाडपा खातीर आमी काम करता पूण ताई कितें एका हातीन वाजिना दोनूय सायडीन वाजची पडटा दोनूय हातींनी वाजची पडटा आमी इक्वल येवपाचो प्रयत्न करता तेंच्यांनी इक्वल आमच्या समाजा वांगडा रावपाची सुद्दां तेंची तितलीच जबाबदारी आसा आता आंबेडकरीन विचार तुम्ही म्हणटात प्रत्येक एससी घरान आंबेडकर विचार पावला की पावपाचो आसा. ना आंबेडकर विचार हो प्रत्येक एससी घरान पावला आणि त्याच्या खातीर आमी आयज स्ट्रॉंग आसात मेन म्हणजे आंबेडकर विचार पावला म्हणून स्ट्रॉंग आहा आमच्या संघटनांनी एक बरें काम कितें केलां की वाड्या वाड्यांनी वचोन बाबासाहेबांच्या विचारांचो प्रचार केलेलो आसा वाड्या वाड्यांनी वचोन आमी कार्यक्रम लायलेले आसा आणि त्याच्या खातीर बाबासाहेबाचे विचार आमच्या लोकां मेरेन पावलेले आसा आता बाबासाहेबाचो विचार कसो आसा एक स्ट्रॉंग विचार आसा थोड्यांक एक्सेप्ट जाता थोड्यांक एक्सेप्ट जायना तो कळ्ळें न्हू आणि बाबासाहेबाचो विचार म्हणजे कितें समता स्वतंत्र आणि बंधुभाव समता स्वतंत्र आणि बंधुभाव जो मनीस मानता पळय तोच बाबासाहेबांचो विचार मानू शकता आणि ज्या लोकांक समता नाका बंधुभाव नाका इक्वेलिटी नाका तो बाबासाहेबाक पयस करता सो हे आमच्याच कम्युनिटीन म्हणिना ओवरऑल सगळ्यांचे सांगता तुका आणि तेका लागून तो आंबेडकर विचार जो आसा पळय ते थोडे जाण एक्सेप्ट करता थोडे जाण एक्सेप्ट करिना पूण आमच्या कम्युनिटीन बाबासाहेबाक सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलेलो आसा आणि सगळे जाण त्या विचारान फुडें येयलेले आसा सतीश इन 2026 डिसेंबर और सतीश इन 2027 इलेक्शन तुम्ही आरपीआयचे प्रेसिडेंटूय आहात आणि एज अ पॉलिटिकली तुम्ही कशें पळयतात की सतीश नेक्स्ट 5 वर्सांनी कितें आसतलो एक पॉलिटिशियन आसतलो एज एक आंबेडकरियन एक्टिविस्ट आसतलो कितें म्हणून सतीश आसतलो. ओके हेचो विचार म्हणजे हेचे उत्तर म्हणजे हांव तुका सांगता की हांव एक आंबेडकरायट्स कार्यकर्ता बाबासाहेबाचो अनुयायी आणि बाबासाहेबान आमकां चारूय हांगाच्यो चळवळी दिल्या म्हणजे सामाजीक चळवळ दिल्या शैक्षणीक चळवळ दिल्या आर्थीक दिल्या राजकीय दिल्या आणि धार्मिकूय दिलेली आसा आणि एज अ बाबासाहेबाचो अनुयायी म्हणून म्हाका हे सगळे चळवळी घेवन फुडें वयचो पडटा हांव सामाजीक क्षेत्रानूय सक्रीय आसा धार्मीक क्षेत्रानूय सक्रीय आसा शैक्षणीक संघटनांच्या कार्यकर्त्यां वांगडा हांव काम करता आणि हांव पॉलिटिकली काम करता म्हणजे बाबासाहेबान जो आमकां पक्ष दिलेलो आसा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया त्या बाबासाहेबाच्या पक्षान हांव गेली अनेक वर्सां मेरेन काम करता एकूच इंटेन्शन कितें आसा की बाबासाहेबान जो दिलेलो न्यू अजेंडा जो आसा तो आमकां विधानसभेन व्हरपाचो आसा आणि तेजे खातीर आमी काम करता कार्यरत आसात 2026-2027 म्हटले जर पक्षान जर आमचो विचार केलो किंवा पक्षान म्हटलें की आता बाबा एज अ कॅन्डिडेट म्हणून तूं फुडें यो जाल्यार हांव निश्चितपणे फुडें येवपाक तयार आसतलो जी जबाबदारी बाबासाहेबाचो पक्ष आमकां दितलो ती जबाबदारी आमी 100% घेतल्याच आणि एक तुका सांगता हांव पक्षा बद्दल गोंयान आसुनी नाजाल्यार भारत देशान आसुनी
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे वोटर्स आसात आणि गोंयानूय वोटर्स आसात आणि आमच्या वोटरांचे कितें जालेलें आसा की ह्या पक्षाचे कॅन्डिडेट आमी घालिना म्हणून ते वोट्स आणि खंयच्या ना खंयच्या पार्टीक ऑटोमॅटिकली वयतात. सो हे फावटी आमी आतां आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आमी बसून तेजेर एक विचार केला की आमची जी मत्तां जी आसा पळय ती आमी एक गट्टा मतदान हाडपाक जाय आणि आमची स्ट्रेंथ आमची ताकद आतां सरकाराक दाखोवपाक जाय. ते एवरी टायम सरकार कितें म्हणटा की तुमी डिवायड जालेले आसात किंवा आमी तांकां मॅनेज करूं शकता, पूण तो आतां विशय तो उरचो ना इन फ्युचर 2026 किंवा 27 इलेक्शनाक जाल्यार तो विचार तेंचो तो हे जावचोच ना, कित्याक आमी काम ऑलरेडी सुरू केलेलें आसा. आमची मतां आमी आमचे कडेन दवरतले आणि आमचो जो उमेदवार किंवा आमचो समविचारी जो पक्ष आसतलो त्याच्या वांगडा आमी काम करतले, जे आमच्या समाजा खातीर वावरतले, जे आमच्या समाजाचे हित जाणटले तेंच्या वांगडा आमी रावतले. सतीश बाब, आम्ही पळयता खंय तरी नॉर्थ गोवान तुम्ही बरे स्ट्रॉंग आहात एज आंबेडकरियन एक्टिविस्ट, पूण दक्षिण गोंयान आमी तितलेसो मुवमेंट पळयनात किंवा दक्षिण गोंयान तितलेशे एक्टिविटी येनात. कितें इतलो डिव्हिजन आसपाक कितें कारण आहा? ना डिव्हिजन अशें कांय ना, पूण साऊथ गोवान सुद्दां आमचे 2-4 जर कार्यकर्ते पळयतले जाल्यार खूब स्ट्रॉंग कार्यकर्ते आसा. पूण नॉर्थ गोवान जी मुवमेंट जाता ती साऊथ गोवान जायना म्हणटा ते हांव एग्री करता. तेजें रिजन अशें आसा की अशें आसूं शकता, म्हाका दिसता की डिस्क्रिमिनेशन तेंच्या कडल्यान थंयसर खूब कमी प्रमाणान जाता अशें, कित्याक साऊथ गोवान मोस्टली जो आमचो समाज रावता तो सिटी एरियांनी रावता कळ्ळें तुका, आनी जे बाकीचे भायर जे आसा पळय तांकां अशें दिसता की बाबा आमचेर कांय ना, आमी ओके आसा, इक्वलंट आसा अशें तांकां दिसता. पूण बाबासाहेबांच्या विचारांकडे येवपाक ते फाटी आसा. साऊथ गोवान काही कार्यकर्ते, हांव चड सगळे म्हणिना, पूण विचारांकडे ते येवपाक मातशे फाटी रावतात, कित्याक आमी आसात आतां स्टेबल आसा, आमचे कडेन सगळें आसा आणि आतां आमकां कित्याक मुवमेंट करपाक आसा, आमकां आतां कित्याक मुवमेंट करपाक जाय अशें तांकां दिसता. पूण तो तेंचो चुकीचो गैरसमज जाल्लो आसा तेंचो तो. आनी आसा सावथानूय मुवमेंट आसा, एक्टिविटीज मातशे आमचे कमी आसा सावथान, हे आमी एग्री करता. पूण आनी आतां ते आमी सावथान सुद्दां काम परत एकदा मोठ्या जोमान करपाचें आमी सुरू केलेलें आसा. तुम्ही खंय तरी दादू मांद्रेकरा कडल्यान चड इन्फ्लुअन्स आहा त्याच्या कार्यान अशें? दादू मांद्रेकर आमचो गोंयचो एक असो कार्यकर्तो ज्यांनी गोंयान खूब व्हडलें परिवर्तन केलें. एक म्हणजे बुद्धिजम हो दादू मांद्रेकरान आमच्या समाजा मेरेन हाडलो. बाबासाहेबान बुद्ध धर्म कित्याक स्विकारलो तें तेणी एक काम केलें. दुसरें काम तेजें आहा की कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधानाचेर तेणी खूब व्हडलें काम केलें आनी म्हणून ताका आमी भारतीय संविधानाचे अभ्यासकूय म्हणून आमी ताका वळखतात. तें कॉन्स्टिट्यूशन आमच्या समाजा मेरेन पावोवपाचें, कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां कितें न्याय अधिकार दिलेले आसात हें तेणी काम केलेलें आसा. आनी काम जस्ट अशें वयल्या वयर करूंक ना, ग्रास रुटाचेर काम केलें, रस्त्याचेर देंवन त्या मनशान काम केलेलें आसा. आयज तेजी कमतरता आमच्या मुवमेंटाक खूब पडलेली आसा आनी हांव तांकां खूब प्रभावीत आसलो. तेंची स्पीच आसूं न्ही, तेंचें जें लिखाण आसूं न्ही, तेणी इतली पुस्तकां बरयलेलीं आसा. आनी एक म्हणजे कहो डेडिकेटेड कार्यकर्तो जो समाजा खातीर तेणी सगळें आपलें आयुश्य दिलें आनी तेज्या खातीर त्या मनशाच्या खातीर आमचे सगळे कार्यकर्ते आयज तयार जाले अशें म्हाका दिसता. खंय तरी आतां आमी पळयतात की खंय आतां जर प्रोटेस्ट आहा, फाटीं आमी पळयलें की विरेश बोरकार जेन्ना प्रोटेस्ट जालो तर खंय तरी बाबासाहेबाचो तेणी फोटो लायल्लो. अशे खुबशे प्रोटेस्ट जाता थिंगासर बाबासाहेबाचे लोक फोटो लायतात. तर तुमी एज अ आंबेडकरियन एक्टिविस्ट कशे पळयतात की लोकां मेरेन एसटी समाजा मेरेन बाबासाहेब पावलोच, पूण हे बाकीचे समाज आहात तेंचे मेरेन बाबासाहेब पावलो अशें तुमकां दिसता? बाबासाहेब पावपाकूच जाय एक्चुअली आनी तेंच्यांनी बाबासाहेबाक एक्सेप्ट करपाकूच जाय. आतां ओवरऑल भारत देशाची म्हण नाजाल्यार गोंयची परिस्थिती म्हण बाबासाहेबाच्या विचारधारे शिवाय आनी कांय पर्याय उरोंक ना. जो मेरेन तूं बाबासाहेबाक आनी बाबासाहेबाचे विचार घेवन खंयची मुवमेंट फुडें व्हरना तो मेरेन ती मुवमेंट सक्सेस जायना. कारण एक विचारधारा आसा. आतां एजिटेशन केलें आनी बेश्टें सोडून दिलें अशें ना, तर बाबासाहेब आमकां संविधानाच्या माध्यमांतसून आंदोलन कशें आसचें आनी आंदोलनान यश कशें हाडपाचें स्वता बाबासाहेब आमकां कॉन्स्टिट्युशनली सांगता, बाबासाहेबाच्या लिखाणांनी सांगता. गोंयान ओबीसी समाज खूब बरें दिसलें की विरेश जावं आनी बाकीचे जावं बाबासाहेबाचो फोटो घेवन आतां आंदोलनाक बसता. हें एक पॉझिटिव्ह सायन गोंयच्या जनते खातीर आसा. आनी बाबासाहेबाचो टोटल विचार जर तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलो न्हू जाल्यार गोंयान व्हडलें परिवर्तन जातलें. हें आजून आमच्या म्हणजे ओबीसी समाज किंवा बाकीचो बहुजन समाज जो आसा पळय तेका तेजी आजून जाणीव मातशी खूब कमी प्रमाणान आसा.
कित्याक बाबासाहेबाक एक्सेप्ट केलो जाल्यार ओवरऑल सगळे आमकां इक्वेलिटी समता बंधुभाव एक्सेप्ट करतलो आणि जेन्ना इक्वेलिटी येतली समता येतली बंधुभाव येतलो तेन्ना आमी सगळे युनायटेड आसतले आणि युनायटेडली आमी आमच्या विरोधान जे काम करता पळय तेज्या अगेन्स्ट आमी ठामपणे उबे रावतले. म्हाका एक बरी पॉझिटिव्ह सायन दिसले त्या हितूनसून आणि म्हाका दिसता की आमची मुवमेंट सुद्धा त्या मुवमेंटाक सपोर्ट करतली. सो हे आहले आमचे वांगडा सतीश कोरगांवकर बाब. तेंच्यांनी खुबशे कार्य गोंया खातीर केल्ले आहा. आंबेडकर चळवळीन ते सामके एकदम फुडें आसतात आणि खंय तरी तांकां दिसता की घरांनी किंवा दुसऱ्या समाजांनी बाबासाहेबाचो विचार पावोंक जाय. तेंची कांय पॉलिटिकल विचारधारणा आहा. जर कोण अलायन्स पार्टी आहा ते कॉन्टेस्टूय करूं शकतात येता ते विधानसभा इलेक्शनाक. सो बाब सतीश कोरगांवकर, देव बरें कर तुमकां Thank आणि you. जय भीम. जय भीम. आणि डू सबस्क्राईब, लाईक, शेअर. Yeah.